हे एक स्वीटाचे गुर्तस की तुमका करेक्टच तुमगेल गेस हाजी नाव इंडोरी उकडी तांदळाचे इंडोर मस्त नमने करताची हांगा हांवें उकडी तांदळा केला उकडी तांदूळ पळयाची अशें करून पुसून घेवची सुरवेक कित्याक म्हळ्यार आतां पावसाळ देखून ते धुवचे जायना ना वत आशिल्ले दिवस जाल्यार एक की दोन उदक काडून धुवन इमिडिएट वता सुकोवन आमी भाजून घेवयात. आतां पावसाळ देखून आमकां ते धुवचे ऑप्शन ना ते खातीर हांव कसं करता म्हळ्यार तांदूळ काडून अशें करून पुसून घेता कांगशान समज एक 2-3 वेळा पुसून घेतल्यार तो क्लीन जाता तांदूळ मागीर आमी कशी भाजीता न्हू तो तशें आतां तो तांदूळ भाजून घेवया आमी ताका कसं म्हळ्यार दाटू एक कायली पुडको काडका हांव हांगा लोखंडा कायली पुडको काडला आनी तांतूं एकू मुष्टी तांदूळ घालका एक मुष्टी तांदूळ घाल न्हू ते तांदूळ आनी आयदन होवन जेवता मिडियमार दवरचें मागीर सिम्मार दवरून पळय यात भाजून येतना एक तांदूळ धव जेवच्या सूर जाता चिकी लायट चारमुरशी पळय चिके पुल्लू सूर जाता अशी पुरा तांदूळ पटा जावन अशी फुलका व्हड उज्जार केला तशी फूल नेना तांदूळ तांबडो मात जाता सिम्मार दवरून भाजीतना ते आमकां आयक पडटा तीळ भाजल्यावरी पटा जाता तशी सादारण हांव हांगा 2 पाव तांदूळ काडला म्हणल्यार त्या वेळी ताजे एक 6-7 बॅच कोरका जाता एक पण पुरो तांदूळ घालून भाजू जायना एक खूब मुष्टी घालून भाजून काडका जाल्यार मात इंडोर लायक जाता. आनी हाका जावका सोय 2 पाव तांदळाक म्हळ्यार अर्द किल तांदळाक सगळो एक नारळ घालका ना आतां मी कप्पा हळत सांगल्यार 1 कप तांदळाक 1 कप सोय हांगा 2 कप तांदूळ काडला देखून 2 कप सोय घालका सोय कितली घालल्या तितली लायक जाते. थोडे जण सोय अशी घालताची आमगे ते मिगेल मायन आनी पळय सोय एक चिके हुन्नारो आसा म्हळ्यार तांबडे कोण भाजूचे ना जस्ट चिक्की ताजे उदक चिक्की ड्राय जेल कुडले बंद करून सोडचें म्हळ्यार एक 3 वा 4 मिनीट सान उज्जार भाजून घेवप ते. आतां हे तांदूळ पिट्टी करून घेवया नीव लावता वाळ भाजून दवरलेलो तांदूळ केन्नाय तांदूळ पिट्टी नय जावकाय ते खातीर कसं म्हळ्यार सान जार काडची बेटर मिक्सरात सान जारान भितर लायक नय पिट्टी जाता आनी तूं ಒಟ್ಟು ಏಳುय घालच्यो पिट्टी करूंक व्हड जारांक काडल्यार कसं जाता म्हळ्यार वयले रातचे तांदूळ चिक्की खर आसता तो गूच न्हय जाता एकू लेग जायना अशें पळय आतां हांव बॅच बाय बॅच भाजून काडलेलो तांदूळ पुराय नय पिट्टी करून दवरलो म्हळ्यार ते नय पिट्टी कशी म्हणून पळय हांव दाखयता तुमकां नय पिट्टी केन्नाय आपडतना हाता लागता न्हय पळय अशें पळय म्हाका हाता लागला म्हळ्यार नय पिट्टी जेल्ला म्हणया. आतां सोय हांव मिगेल ग्रायंडरार कांतूत देखून चिक्की थोरी राबता मिगेल सोय म्हळ्यार नय सपूर जायना कांतूक तुमकां सपूर कांतू जेत जाल्यार तुमी सपूर कांतू येता आनी हे एक पळय मिक्सरान घालचें अवॉयड कर येता हांव हें कसं करता म्हळ्यार सोय एक पण मिक्सरान जस्ट एक पण पिट्टी करून घेता ते सपूर कांतेनी देखून मागीर गोड्डा पांक दवरका 1 कप तांदूळ आमी ताका 1 कप भोरून सोय आनी हाका 1 कप तांदळाक 1 कप गोड अशें हाजें मेजरमेंट सोय एक चूर चड जाल्यार कांय जायना उणी जाल्यार इंडोरी गट्टी जाता तशी तांदळा पिट्टी न्हय जायनी जाल्यार इंडोरी ड्राय जावन वता. आतां हांव 2 कप तांदळाक 2 कप गोड काडले आनी ताका एक अर्द कप उदक घालें. आतां ताका पांक येवका सिंगल सरये पांक म्हणटा पळयाची तशी एक सान सिंगल सरये पांक येवका हाका येवच्या जाल्लेत हत्तेत 1 मिनीट भितर अशी तस रेडी जाल्ला आमगेलो पांकू. आतां आमी हांगा पळय पिट्टी करून दवरला सोय हांव सांगलें ते पिट्टी कोरका म्हूण कंपल्शन ना आमी कांतील सोय थोडी जाल्यार मात्र आमी ते पिट्टी करून घेतला जाल्यार एक चूर भाजून पिट्टी करून घेतला हांव हांगा तेवे घालतात सोय पिट्टी केलेली सोय घालून समज लायक करून मिक्स करून घेवची. आतां एक नमने चूर्ण अशी जाली हांगा पुरा सोय घाली आनी लायक करून मिक्स करून घेवचें. हे फुडलें खाण आमगेले सानपणाचें आमगे ते म्हळ्यार मेल बापा मानय करूं आशिल्लें मम्मा मानय करूं आशिल्लें पळय लायक करून मिक्स करून घेता. आतां ही तांदळा पिट्ट्याक घालची जाल्यार हांगा म्हाका कसं जालां म्हळ्यार हांव तांदळा पिट्टी घालतना म्हगेलें फोकस लायट वाडवलें तशें म्हाका तें क्लिप्पींग काडूं जाय न्ही हांगा काळोख आयले तें सो हांव कांय जाय न्ही तें पुरो तांदळा पिट्ट्याक घाल्लें हें मेजरमेंट करेक्ट आसा तें करेक्ट जाता. आतां 1 चमचे तूप घाल्लें हाका कितली हेल्दी खाण पळयाची गोड तुमकां पुरो जना गोत आसा गोड भारी लायक हेल्थाक तशी उकड तांदूळ हायेस्ट विटामिन्स आसा ताजे ಒಟ್ಟು सोय तेवे भारी लायक पण आतां आमी इंडोरी करुया. हें गोतस की तुमकां हें इंडोरीची गिंदल म्हणटाची फुडले कालाचे पण अशें इंडोरी गिंदल सान चंद आसता हें आमी मागीर मायंगेलें हे इंडोरी गिंदलाक एक चूर तूप लावचें
आनी पळय हें चमच्यान उन अशें खतखत आसा आतां एक चमच्यान हे इंडोरी गिंदला भितर हांव आमगेलें तें इंडोरी मिक्सचर अशें करून भरून घेता आनी पळय एक तूप लायिल्लें वाट्याक टप्पन अशें करून मारता तेन्ना पळय चंद इंडोर जावन येयली कप केकशी दिसता हें पळोवच्याक सन्न सन्न कप केक्स आसता पळय हेजी तशें आसता आतां इंडोरी गिंदळनातलें इंडोर करूं जायना हांवें म्हूण जेत्ता पण अशें करून हातान तें ऊन आसता मात्र तें देखून चिकी जाग्रता हाताची की तुप्पा पयशी लावची आनी पळय अशी पॅड अशी रावंड करून चट्टी करून काण घेवचें पळय इतलें सुलभ आसा कितलें लायक आसा पळयाचें स्वीट पुडली कालाचें हे तांदळाचें मात्र न्हय फोवा इंडोर करूं येता तशी जी ब्रोकन वीट गोवांकण म्हणटा पळयाची ताजी इंडोर करूं येता नांचण्या इंडोर करूं येता नांचण्या इंडोर एक आनी पुरो थोड्याची सोय आनीक चड घालका नाजाल्यार ते ड्राय जाता तशी गोवांकण्याकय तशीची तेवेय तशीची ताकाय थोडी सोय आनीक चड तांदळा पशी चडी अशें करून पळय पुरो पॅड अशी करून घेवच्यो भारी सुलभ आसा न्हय हें स्वीट तितलें हेल्दी आसा मात्र आनी आतां चेडवांक आजी पुराय कसलें गोत्त आसना आमकां आंगडी पुराय खंय मेळना हें शॉप्सान तूं असल पुराय घेवच्याक आमी करून दिल्यार मात्र तांकां रुच कळटा आजी पुराय ते देखून सांदकून असल गोड्डा खाण करून तांकां अभ्यास केल्यार तांणी खताची तशी हेल्थाकय बारी चांग आनी तूं तशी तूप जेवो तेल जेवो कितलें आवडटू हार्डली एक चमचे तूप परंबळा घाल्लेलें तशी मागीर हाडटा पळय चूर पयशे लावचे मात्र समज 2 चमचे तूप नाका म्हूण येता करूंक असल हेल्दी खाण चेडवांक करून दियात तुमी तांकां एट्रॅक्ट करच्याक ताका पळय वयल्यान एक काजू बिये पीस दवरल्यार तांकां खुशी जाता पळोवच्याकय चंद दिसता तुमी पुरो जन करून पळयता न्हय हें आनी तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालायची असल आमगेले सन्न सन्न चंद लायक रेसिपीज आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल आमी घालता आसताची तुमी पुरो जन ट्राय कराची सगळ्यांक धन्यवाद.